मोपा पेडणे हांगा अंतरराष्ट्रीय विमानतळ उबारपाक गोंय सरकारान घेतिल्ल्या जमनीन रावपी धनगर कुटुंबांक कासारवडणे हांगा जमीन संपादन करून नवीन वसाहत बांदल्या. ह्या धनगर कुटुंबांक घरां बांदून दिल्लीं. तांकां तातूंत रावपा खातीर चावयोय दिल्ले. मात उदकाची सोय करूंक नाशिल्ल्यान तांकां उदकाचे हाल जाताले. मंगळारा दीस थळावो आमदार, गोंय राज्याचो उपमुखेलमंत्री बाबू आजगांवकार, विमानतळ प्राधिकरणाचो संचालक शान भोगे, पेडणेचे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हजरेन मोपा पुनर्वसन वसाहतींत उदकाची टांकी बांदपा खातीर म्हूर्त घातलो. सरकारान धनगर कुटुंबांचेर अन्याय जावचो न्ही म्हूण हो पुनर्वसन प्रकल्प उबारला. आतां उदकाची सोय केल्या, आनीक काय कितें कमी जाल्यार ताचीय सोय करतले, अशें उपमुखेलमंत्री आजगांवकार उलयलो. पुनर्वसन केल्ल्या कुटुंबांक तांकां घरां दिल्यांत त्या घरांचो जागोय तांच्याच नांवार केल्ल्याची प्रमाणपत्रां सरकार बेगीनच दितलो, अशें आजगांवकारान सांगलें. हांगा रस्तो जालो, कॉलनी आयली, उदकाचो मेजर प्रॉब्लेम आसलो. परत परत येवन तुमी म्हाका सांगताले बाबू उदक आजून येवना, तरी पासून आमी टँकरांतल्यान उदक काडपाचें केलें. तें उदक पावना. पण आज परमनंट तुमकां उदक पावयता आनी ह्या 3 म्हयन्या भितर तुमकां उदक मेळटलें, घरांत नळ चालू करतले. जो तुमी कितली वर्सां त्रास काडले, त्रासांतल्यान मुक्त म्हाका दिसता आज जाल्यार अशें दिसता. आनी हें जाल्यार प्लस सारकें खूब जालें. हें फर्स्ट म्हाका दिसता इंडिया भितर पयलें हें प्रपोजला असली कॉलनी जावपाची आनी असो फॅसिलिटी दिवपाची. बरोबर म्हाका फर्स्ट आनी तोय बरो तेन्ना चीफ मिनिस्टर मेळ्ळो, बरो पर्रीकर, तेज्या आदारान हें सगळें जालें. हें केन्ना विसरपाक जायना. कांय बारीक मिस्टेक आसता ते करपाक जाय. अरे घरांतल्या भुरग्यांक नोकरी दिली आमी, तेजे भितर सगळ्यांक आमी सेटल केलें. मागता तुमचे कडेन जें गव्हर्मेंटान दिलां असलें. काही लोक मागीर येतात, आंदोलन करतात, आनी कितें करतात, तांकां उलयतात आमी हें ना हें दितलें, तें ना तें दितलें. व्हडाक समज कापासतात तांकां आनी कितें दिवपाचें, म्हाजो सपोर्ट आहा दिया. हांव तुमकांय मानता, आमच्यान कितलें जाता तितलें आमी दिलें तुमकां. हेच्यान चड आनी कोण दिवपाक पळयता आतां तें घेयात, हांवूय तांकां सपोर्ट करता. बेश्टेच कोणाक दिवप, फुलोवप आनी लोकांक नाका जाल्लें सांगप हें आयकपाक वचनाका. आसा समज कोण लिडर येता आनी कितें सांगता समज जाल्यार तें करून घ्या. आमी केला म्हणून आमी उलयता, ना आमी उलयनात. मेहनत हांवें घेतल्या ती, आमच्या ऑफिसरांनी घेतल्या, सगळ्यांनी घेतल्या आनी ते तुमचे मुखार करून घातले. आतां एकच लास्ट उरला, ते तुमचे नांवार डॉक्युमेंट दिवपाचे घरांची. जी डॉक्युमेंट आहा ते ह्या म्हयन्या भितर ते करतलो तो. ह्या म्हयन्या भितर तुमच्या घराचे डॉक्युमेंट तुमकां मेळटले. बरोबर? आनी ऑलरेडी सगळे केल्लेले आहा. खाली आतां जो नॉर्थ कलेक्टर आसा ऑर्डर काडपाची आहा, ती ऑर्डर काडून आतां तो एक काही प्रोग्राम करपाक दिवपाक. बरोबर? हें उरला. मागीर तुमी मालक जालो. हळू टेंडर केलो, मागीर टेंडर करून आमी ते अवॉर्ड घेलो. हे करता आमकां कितले प्रॉब्लेम्स आयले, बट सगळे हे गव्हर्मेंटाचे, सीएमाचे आनी मिनिस्टराचे सपोर्टान आमी फुडें वचपाक आमी प्रयत्नान आमी सफल. आयच्या दिसान हे सुप्रीम कोर्टाचे स्टे आसून आमी फुडें आमकां प्रॉब्लेम हांगा आयलो आसा. आमकां खात्री आसा की आनीक 15-20 दिसान ते स्टे वेकेट जातले, काम सुरू जातले आनी दोन वर्सां आमचें कितें स्वप्न आसा ते गव्हर्मेंटाचें आनी आपलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर कितें स्वप्न आशिल्लें तें साकार जातलें. आनी मोपातून एक फ्लायट नेक्स्ट इलेक्शनाचे पयलीं म्हळ्यार फेब्रुवारी 2022 इलेक्शन आसा, ताची पयलीं एक हांगातून मोपातून फ्लायट वचपाचें आमचें एक स्वप्न आसा, तयारी आसा. GMR सांगल्यार की आमी करून दाखयतले. आमचे एक हे प्रयत्न आसा. Providing water supply scheme to Dangarwadi, Mopai rehabilitation area and Karwad near health center. ही एरिया सगळी कव्हर जातली हातून भितर आनी ती टोटल स्कीम आसा 1.5 कोटी सुमार कॉस्ट जाता तेचो. तेजें काम करपी एजन्सी आसा लक्ष्मी इंजिनियर्स प्रायवेट लिमिटेड कोल्हापूर, तांचे लोक आसात आनी आतां इमिजिएट आजच्यानूच काम स्टार्ट जाता म्हणून आमकां प्रॉमिस दिल्लें आसा. फाल्यांच्यान काम स्टार्ट जातलें.
तातूंत भितर 150 क्युबिक मिटर GLR आसा थंय हेल्थ सेंटरा कडेन जातलो एक ग्राउंड लेवल टाकी जातली आनी थंयच्यान उदक काडपाक पंप जातले ताचे खातीर हांगा 50 क्युबिक मिटर टँक जातली आनी तातूंत